आणि जाणे जाणे कोणी भ्रष्टाचार करून पैसा खाल्ला तो पचपाच देऊ नका आणि कला अकादमी असा तशी बरी करून कलाकारांचे कल्याण कर, पैसे कल्याण कर आणि बरे कर। हय सावंता आणि गोविंदा म्हणीत कला राखण मानाच्या वांगड्यांनी मंगळारा कला अकादमी खातीरच्या चळवळीचो नाल्ल फोडलो। कला अकादमीच्या अवतिकाये विशीं जागृताये खातीर आणि हे विशीं आवाज काडपाक कला राखण मानाची थापणूक केल्या। त्या जो आम्ही आता बरे हांगासर जो कार्यक्रम आसलो तो आमचो पार पडलेलो आसा। आमची इच्छा आसली की माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी मेळपाचे, पण जाला कितें की आमच्या असो रकात धाडला की माननीय मुख्यमंत्री हे सांखळे आसा आनी तेंच्यांनी पयलीं आमकां सांगलें की SDM येतले म्हणून, पण हांगा आज मामलेदार उपस्थित जाले आनी त्यांनी ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट तेंच्यांनी आमचें जें निवेदन आसलें तें आतां स्विकारलेलें आसा आनी ह्या फुडली आमकां इच्छा आसा की आमची बेगिनांतल्या बेगीन आमी जी मागणी केल्ली आसा की मुख्यमंत्र्यान ती बैठक जी आसा ती आमच्या कलाकारां बरोबर घेवची आनी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्या संबंधी तांकां जें कितें तेंचें उत्तर आसतलें तें आयकपाक आमी आशिसलेले आसा आनी आमकां बेगिनांतल्या बेगीन आशा आसा की ती मिटींग बेगीन घडटली आनी कला अकादमी जी आमी पयलींच्यान मागता कला अकादमी आसा तशी आमकां आमची मेळटली। 3 वर्सां खूब जाली, आतां आनीक रावपाक पाशयेंच ना। सगळे कलाकार हे भितूंतल्यान खंय तरी तांकां एक हें जाल्लें आसा, उमळशी गेल्ली आसा की बेगीन येवन आपण ह्या कला अकादमीच्या स्टेजीचेर आपली कला सादर करची। आनी फक्त कला अकादमी म्हटल्या बरोबर ऑडिटोरियम न्ही, मेन AC ऑडिटोरियम आसा ते म्हणजे कला अकादमी न्ही, तर कला अकादमी परत एकदा हांव म्हणटा कला अकादमीचे कॅन्टीन, कला अकादमीची आर्ट गॅलरी, कला अकादमीचे ओपन एअर, कला अकादमीचे मिनी ओपन एअर, कला अकादमीचो एकूण कॉम्प्लेक्स जो आसा तेका आमी कला अकादमी अशें म्हणून समजता। फक्त एक थिएटर म्हणजे कला अकादमी न्ही। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार।